मांयक आनी सासू मांयक कितें व्यत्यास गे म्हणून एक सवाल. म्हाका दिसता घरांनी आमच्या परतून टळ्ळें पायनल हाडचो वेळ आयला. देव तुमकां कांय कांय कळीत आसल्यार बरोवन दवरा बुकाचेर. तुमच्या मुखल्या पिळगेक नातरांक बरं सांगा हें बरा सांगाचे. देव पळयत पुस्तकांत म्हळां तोंड उक्तें करच्या आदीं तुज्या तोंडांतल्यान कितें येता म्हणलें सर्वेस्पोर देव जाणा म्हणटा पळयत पुस्तक. थोड्यो वळी आमी आसत्योच थोड्यो वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या त्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. कितें एक अर्थाभरीत वाक्य. ह्या परचेन कितलींशीं मोयलां सोलोवन त्या खंयच्या जाग्याक वचून पावचें आसलें तांच्या सक्तेन जायना, बिलकूल जायना. आमी खंयी वचोन पावना. तांकां तो बसयल्लो गांव आनी आज आमकां ह्या नव्या इस्रायल परजेक तो बसयल्लो गांव आमच्या मरणा उपरांत एक गांव आसा. तो एक रितीन ते मात न्ही आमी हांगा जिवंत आसतनाय आमी हर एकल्यांनी एका जाग्याक वचोन पावोंक आसा. आमी एका हंतार वचोन पावा जाय. हें जाय मोगाचें न्हू. आमी कांय नांव नासतना मरचीं मनशां न्ही. आमी नांव करून मरोंक आसा. आमचो उडास हेरांनी काडचे. आमी रीण काण दोन मेल्यार उडास काडटात की तें न्ही. आमी कितेंय एक बरीं कामां केलीं देखून मातेवाच्या 5वो अध्याय थंयसर कालें म्हणटा 16वी वळू तुमची बरीं कामां तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी हेर सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिवन दीत. देखून आमी 4 दीस वाचल्या कांय करनासतना नांव नासतना मेल्या ना तशें त्या खातीर रचलें न्ही. देवान रचतना हर एका जिवीक रचतना ताका एक उद्देश आसा, ताका कारण आसा. आनी आमी आमच्या इतल्याकच आमी खंयी वचोन पावना. देखून हें आमकां एक स्पश्ट उतरां पळया. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. तितलें सांगून वगेत रावना सर्वेस्पोर देव. ताका मान दिवन चला, ताचें उतर आयका. आनी हो रोखणो आमकां हर एकल्याक राखून बडवो दिला. आतां मुसतना उडास विसरला जावंक पुरो. आमच्या ल्हान आसतना आमच्या घरांनी एक पायनेल आसतालें. त्या पायनलांत एक ल्हानशें भुरगें फुलांच्या तोटांत येचें ल्हान ल्हान फुलां तांतो त्या फुलांच्या तोटांत येचें आनी त्या कुशीन ह्या कुशीन हे बडवे पाकाटेकान म्हूण तांणी उबोवन रावचें. म्हाका दिसता घरांनी आमच्या परतून टळ्ळें एक पायनेल हाडचो वेळ आयला. आमी घरांनी हाडी जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या मरिफात तो भावार्थ भुरग्यांक शिकोवंक आदार जावंक. काल्याक आमच्या इगर्जेनी वयर प्रती पायनलां मोगाचें इब्रा घालचीं. आरशाक पेंटिंगान काल्याक सोबाय खातीर म्हणून न्ही. त्या मरिफात लिसांव शिकोवंक आसा. भुरग्यांनी विचारचें मम्मा तें कालें मम्मा तो ती कोणाची फोटो मम्मा. ती एका सांताची. सांत म्हळ्यार कोण मम्मा मम्मीन सांगाचें. तो भावार्थ इवांजलेशन म्हळ्यार तें सुवार्थ परगटणी म्हळ्यार ती. देखून हे मोगाचें नांव कालें म्हणटा ताका मान दिवन चला, ताचें उतर आयका. ताका आविदेय जायनाकात. आविदेयपण तो बोगसूचो ना. कित्याक म्हजें नांव ताचें तें आसा. आनी जर तर तुमी ताचें उतर आयकून चलशा जाल्यार तुमच्या दुस्मानाचो हांवूय दुस्मान जातलो. आमी लढाई करची गरज ना. यू सी. आनी इनफॅक्ट आमी कोणा कडेन लढाई करची गरज ना. कुसुल्लीं फळां आपणे आप सकयल पडटात खंय. कोण हेरांक उपाद दितात ती कुसोंक सुरू जाल्यान ती आपणे आप पडटात. देखून हर की म्हालगड्यांच्या सांगणेंत भारी एक गुंडाय आसा. तुमकां कांय कांय कळीत आसल्यार बरोवन दवरा बुकाचेर. तुमच्या मुखल्या पिळगेक नातरांक बरं सांगा हें बरा सांगाचे. देखून म्हणटात कुसुल्लीं फळां आमी वण घालची गरज ना. ती ताचे इतल्याकच पडटात. रॉटन फ्रुट्स वील फॉल बाय देमसेल्स. देखून कोणी एकलो आमकां उपाद दिता आमी झगडची गरज ना. प्रोटेस्ट करीचे थोडे पटे ते गरजा. पूण तांचे कडेन लढाई करची मारामारी करची गाळी दिवचे कांय गरज ना. ती जर तर गाळी दिता जाल्यार ती कुसोंक सुरू जाल्यान पडटलीं. आज न्ही फाल्यां आपणे आप पडटलीं. हें आमकांय लिसांव तांकां न्ही. आमकांय लिसांव. आमी जर तर उपाद दिवंक सुरू करता जाल्यार आमी आज न्ही फाल्यां पडटा म्हणलें खंडीत. हें मतीन दवरूंक जाय. देखून कितें म्हणटा जर तर तुमी ताच्या उतरांक कान दितल्यात घमान दितल्यात तुमच्या वैरींचो हांव वैरी जातलो. हांव तांचे विरोध झुजतलो. निमाणें म्हणटा म्हजो दूत तुमच्या मुखल्यान वेतलो. आमी खंय येता न्हय आमचो दिल्लो तो राखून बडवो दूत तो आमच्या मुखल्यान वेता. तो आमच्या फाटल्यान आसा. आमच्या देगेन तो आसा.
आमकां गायड करता तो, हें आमी समजा जाय मोगाच्यान, हें समजा जाय, हें आमी पातयेवंक जाय. म्हजो बडवो म्हज्या सांगाता निरंतरी वेता. आनी हे मोतीन दवर न्हू. आतां वांजेलाच्या हातूंत किर्तन पळया 91 हांगा आसल्या साबारांक हें किर्तन 90 आनी 1 बाई पाट येता साबार जाणांक. थोड्या घरांनी ल्हान ल्हान भुरगीं समेती बाई पाट म्हणटा, सांजेच्या 13 उपरांत हें म्हणटात. आनी थोड्यो वळी आमी पळोवंक जाय. कितें म्हणटा आयचो श्लोकूच पळया. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखोंक आपल्या दोतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताका स्टँडींग ऑर्डर, ताणें आनी परतून परमिशन काण घेवंक आनी कांय ना, ताका परमिशन दिवनूच धाडला. एक भुरगें जल्मतानंत त्या भुरग्याक एक देवदूत देवान दिला आनी हर एका घडये तो देवदूत राखता. आनी विशेश जावन पळया तुमी, ही ल्हान थोडेपणी एक्सिडेंटां जातात. ल्हानशा भुरग्यांक काही जायना न्ही, काही जावंकूच जायना. ती हे दिशींत आसची, ती म्हळ्यार खंयच्या एका इड्यान वचून आसतात ते कडेन. आमचे म्हळ्यार ती आडां वडात न्ही, देखून पिठो जातात. ती खंय कडेन वचून अशें आसतात. म्हाका दिसता तितलें मात न्ही, तांकां तो बडवो खंय कडेन वचून राखून सांबाळून धरता ल्हानशा भुरग्यांक. म्हाका भोगचें तशें. जाल्यार कोली मार एका एक्सिडेंटान थोडेपणी सगळां मरण पावली जाल्यार भुरग्यांक काही जायना कशें. आनी मुखार पळया, जो कोण परमोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर्व पोदवेदार देवाचे सावळेंत जियेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, देवा तूंचो म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव तुजेर विश्वास दवरता. आनी जो कोण ताचेर विश्वास दवरता ताका देव लजे घालिना. ब्युटिफूल थिंग्स. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत त्या 10व्या अध्यायान 11वी वळतेंत, जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तो लजेक पडना. लजेक पडची विशेष ना. देखून आमी पवित्र पुस्तक कितलें कालच एक ल्हानसो टॉक आयकलो मोगाच्यान. तो इंटरव्यू काण घेतलो. ताणें बाकीचे सुमार इंटरव्यू काण गेल्यात. ताणें व्हडल्यांतल्या व्हडल्या बिलियनर्स तांची मात इंटरव्यू करची. आनी एकल्याची इंटरव्यू, तो रॉल्स रॉयस काराचेर आयला. तो काळो मनीस अमेरिकांत वस्ती करता. ताका तो कॉलेज बिझनस कन्सल्टर खंय तो. ताका विचारलें, तूं हें पळय इतलें व्हडें जावंक कितें तुका कारण जालें. आनी तो फटक्क कर म्हणालो, म्हज्या 16 वर्सां प्रायाचेर म्हाका क्रिस्ताची खरी वळख जाल्ली. त्या दिसा तो फाटीं पळोवना म्हणालो. हर एक पोटी कितें गरज पडल्यार पवित्र पुस्तक उक्तें करचें आनी थंय वचून कितें थंय सांगलां तेंत करचें. आनी तो मनीस इतलो ग्रेस जाला. म्हळ्यार ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे चलता तो. निती नासतलो, दानधर्मी करता आसतलो. आनी ताणें सांगलीं उतरां उडास दवरा. ताणें म्हणलीं 16 वर्सां, चड उणें 16 वर्सां प्रायाचेर आमच्या भुरग्यांक क्रिज्म मेळचो. समजता मू. आतां ह्या दिसांनी क्रिज्माची दोतोर जाता सो मस्तू कडेन. आमच्या भुरग्यांक काले कशें उलयतना एक टिचर म्हणाली, इस्कालांत दोतोनीची तांकां कांय परिक्षा आसली. कितल्या जाणां भुरग्यांनी पयलो उपादेश खंयचो म्हणल्यार बरोवंक ना खंय. पयलो हायस्कुलाची भुरगीं. टिचर बेजाराय उसार म्हजे कडेन म्हणाली, खंय आसा आमी, खंय आसा मोगाच्यान. त्या मनशान ती म्हणली उतरां म्हाका ताणें मांड्या किळो मारले बरें जालें. म्हज्या 16 वर्सां प्रायाचेर तो आतां ताका आतां कांय ताणें तें आयजतावना म्हाका ताका एक 60 वर्सां म्हणी प्राय जाती. तो धैर्यान म्हणटा म्हाका क्रिस्त मेळ्ळो त्या दिसा तो फाटीं पळोवना. हेंच तें, तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयलेले क्यास्त पिड्येंतलो तोसू तुका राखता. आनी अंतल्यो वळी मोगाच्यान तोड्यो मात्र आसात हांगा. आज घरा वचून कोणाक बाई पाट आयल्यार येवन न्ही तें किर्तन 91 कान घेवन सकास वोळ बाय वोळ वासा. सबार मन जातीची नांवां तातूंत दिल्यान, सबार दिवदाळींची नांवां दिल्यान, नाडीची दिल्यांत, सैतानाची नांवां दिल्यान. ह्या खंयच्या ती तुका बादाक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुका बादाक जावचें ना. तुका खंयचेच बादाक करूंक शकचें ना. देखून म्हणटात न्ही की जर देव आमचे पक्षेन आसा. रोमन्स 8:31 रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वो अध्याय 30 आनी 1 वळ. एक जर तर देव म्हज्या पक्षान आसा, कोणें म्हज्या विरोध रावयेत. जर देव तुजे सांगाता आसा, कोणें तुका आडावयेत. देवान मात आडावयेत. बाकी खंयच्याच सक्तीन तुका आडावंक जायना. हें धैर्य मोगाचें न्हू. ही आमची पातये न्ही. आनी म्हाका पळयात तुमी, ताचें विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. रातीच्या आपायांक, दिसाच्या उजवाडाक उबोवन येतल्या बाणांक, म्हळ्यार बिल्लू बाण कसलेय येवं दी, तुका कांय बादा करचें ना. मागीर उपरांत मागीर भोंवतल्या नाडींक, खरगांक तूं काव जेवचो नाय, काव जेवची नाय. काव जेवची गरज ना. म्हजो देव म्हजे सांगात आसा.
वॉट इज अ प्रॉब्लम? समस्या घालें म्हजो देव म्हणजे सांगाता आसा, तो म्हाका राखता. आनी आतां मुखार या. मागीरचें किर्तन तुमी वाचास, घरा वचून सकाळच वाचून जेवच्या पयलें खंडीत वाचीचें. सकाळच रावता रावतना खंय रावा जें म्हणून बघता, परतून रावा, पाटी वचा, परतून वाचा, एक 7-8 पटी वाचा पाटी मुखार करून. ताच्या उपरांत आज आमकां आनी एक चेतावणी दिल्या. कसली ती चेतावणी? कसली? हांगा म्हणटा, पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सैत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ कळनासतना पळयतात. म्हाका राखणो दिला, तुकाय दिला. म्हजो राखणो देवदूत हर एका घडये हांगा कालें जाल्लें थंय वचून रिपोर्ट करता, तुजो राखणोय दिता. मागीर कशें आमी एकामेकाक उपाद्र दिवचें? एकामेका विशांत उणेपण, इन्सल्ट करचें, डावन करचें, कोबरो करच्यो, कश्यो करच्यो? बारी गंभीर विशय. जर तर आज आमकां उडास ना जाल्यार आज उडास करूं घे. तुजो दूत हर एक घडी कितें जाता तें रिपोर्ट करता. म्हजो दूत हर एका घडी ते रिपोर्ट करता. म्हणटाच ना, म्हजो दूत म्हाका हर एका घडये पळोवन आसा. कॅमेरान पळयले बरी, हांव कालें करता, कितें उलयतां. देवून पळयत पुस्तकांत म्हळां, तोंड उक्तें करच्या आदीं तुज्या तोंडांतल्यान कितें येता म्हणलें सर्वेस्पोर देव जाणा म्हणटा पळयत पुस्तक. आमी कालें करता कोणाक मोस करूंक चिंता गी, तें रिपोर्ट करून जालें थंय. मोगाच्या न्हू, विशय गंभीर आसा तुय, चिल्लारेची गजाल न्ही. देखून एक सांगणी अशें म्हणटा, ताळ्याक ओतुल्लें वीक एकल्याक मात्र मारता, काणाक ओतुल्लें वीक गांवाकच मारता. हाचें विवरण दिवची गरज ना, सकना समजता. ताळ्याक ओतुल्लें वीक एकल्याकच मारता, एकलो मात मरता पियेल्लो. पूण काणांत ओतुल्लें वीक हेरां विशांत तें सगळो गांव नास करता. तें काणांतावन काणाक वेता परतुनी. मोगाच्यान आज आमकां एक आपोण हें नॅशनल डे ऑफ प्रेयर आज आमी करता आसतना, आमच्या राष्ट्रा पासून मागता आसतना आमी आमचेत पासून आज मागासय. देवा, कोणाय विशांत वायट उलोवंक म्हाका सोडनाका. हे राखून बडव्या हर एका घडी हांवें कितें करी जाय, खंय वसा जाय, कशें चला जाय, कशें जिये जाय, हें म्हाका म्हज्या उडासाक हाड. म्हाका पाठ तापून, म्हज्या भुजांक तापून म्हाका सांग. हें जाय जाय आमचें मागणें आज. आमकां मात न्ही, हर एकल्याक आमच्या अधिकाऱ्यांक, कोणाक जबाबदारी आसा तांकां, आमच्या याजकांक, धार्मिकांक, सगळ्यांक हे राखून बडव्या हातून तापून तापून तांकां जागय. दीस इज वॉट प्रेयर. आवय बापायांक तापून तापून तूं जागय. कालें काय कालें अशें तूं उलयतना हें आंतू एका ल्हानशा टॉकान हें पळय गजाली. एक सवाल, मांयक आनी सासू मांयक कितें व्यत्यास गे म्हणून एक सवाल. देखून ताका त्या तरणाट्यान दिली जाप, मांय मोरोंक सोडिना, सासू मांय वाचोंक सोडिना. सगळ्यान जायचें म्हणून ना, पूण तातूंत एक दम्म आसा. पटक्क करून एक जाप दिल्या. पयलें तयार करून दिल्या की गोत्तो ना, तर आमी तशेंत करता आनी एकल्या वाचोंक सोडना. मुखाच्या न्हू राखून बडव्याची मजत देख आमी सगळ्यांनी घे जाय, सगळ्यांनी घे जाय. कोणाकच उपाद्र दिवं नजो आमचे वरवीं, जावं की नजो. हें बारीक गरजेचें. एक घडी भर मावून रावया. आज आमी सगळ्या देशा पासत मागतना आमचे पासत विशेश जावन मागया. ह्या राखून बडव्याच्या फेस्ता दिसा, हे जेजू तुवें बडवो म्हाका दिलाय, राखून बडवो जावन तुका हांव वर्गां दितां. त्या बडव्या मरिफात निरंतरी तूं म्हाका म्हजी जतन घे, म्हाका राख आनी सांबाळ, म्हाका जाणवाय दी, कुरपा दी. कितें करी जाय, कितें करूं नजो म्हणलें म्हज्या मोतीक हाड. राखून बडव्यानो आम्हा पासून विनाती करा. आमेन.